केदोळ पर्यंत तू आमकां अशेंच दुबावार दवरताय। तू क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड म्हणून जू देवानी जेजूक सांगतानांत जू हांवचे सुवार्थेंत स्पश्ट जाता की ही उतरां सत मानतेल्यांची न्हय बगर सत मानी नासल्यांची। जेजूचेर दुबाव येवचोच ताका सत मानी नासलेल्या वरवीं। आपूण क्रिस्त म्हूण दाखोवच्याक जेजून जायतीं महत् कार्यां केल्यांत तरी जू देव ताका सत मानूंक तयार नात। गोवळी बोकऱ्यांचे ओपारीची भास हाका लागू करून जेजूनच सांगलेलें परत सांगचें तर जेजू गोवळ्याक सत मानी नासलेले, जेजू गोवळ्याचे बोकरे न्हय। जेजूक सत मानचें म्हळ्यार आपल्या बापाचे नांवी जेजू करता ती महत् कार्यां पळयवन जेजूचेर विश्वास दवरचो आनी ताका क्रिस्त म्हणून मानचें। कित्याक बापाचे नांवी जेजू करता ती कामांच जेजूक क्रिस्त म्हणून साक्ष दितात। जेजूच्या कामांचेर विश्वास दवरिनासतलो जेजूच्या हिंडा बायलो जाता। हो हिंड बापान पुता अधीन केल्लो। जो हिंड जेजूचेर विश्वास दवरता त्या हिंडाक बापूस राखून व्हरता आनी जेजू संगी तांकां शाबीत आनी सुरक्षीत दवरता। तुमी म्हजे बोकरे न्हय म्हणून जेजून सांगची उतरां जेजू संगी संबंधान रिगन आसलेल्यांक लागू जातात। जेजून तुमी म्हजे बोकरे न्हय म्हणच्यांत अविश्वासाची आनी म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणच्यांत विश्वासाची विंचोवन व्यक्त जाल्या। विश्वासाचे विंचोवणेक सासणीक जिवीत इनाम जालां।